अहमदाबाद विमानतळाच्या सहाय्यक इमिग्रेशन मेहसाणा जिल्ह्यातल्या काडी हांगा रावपी एका 51 वर्साच्या गीताबेन महेशकुमार पटेल हांचे आड रिटा मेनेझीस नांवाचो डुप्लिकेट पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या। कागाळी प्रमाण गीताबेन पटेल हिणें डुप्लिकेट पोर्तुगीज पासपोर्ट वापरलो, जाचे वरवीं तिणें भारताचे टुरिस्ट विजा मेळयलो आनी नोव्हेंबर 2021 वर्सा दिल्लींतल्यान भारतांत प्रवेश करून डिसेंबर 2021 वर्सा ती लंडनाक परतली। ह्या सुमनात 2 डिसेंबराक ही आरोपी बायल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2चेर 11 नंबर कावंटरार इमिग्रेशन तपासणी वेळार सांपडली। विमानतळ पुलिसांनी कागाळ केल्ल्या प्रमाण 2 डिसेंबराक गीताबेन ही गारवीक लंडनच्यान भारतीय पासपोर्ट वापरून आयली आनी तिणें इमिग्रेशन क्लियरन्स कावंटर अस्मिता परमार हांचे कडेन संपर्क केल्लो। इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण इमिग्रेशन मंजुरी वेळार गीताबेनान फटींगपणान रिटा मेनेझीस नांवाच्या दुसऱ्या भारतीयाची वळख वापरून पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळयला अशें दिसून आयलें। पोर्तुगाल पासपोर्ट मेळोवपाक जल्म तारीख आनी रिटाच्या आवय बापायचें नांव तिणें वापरिल्लें अशें कळून आयलां। मेळिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण गीताबेन 23 ऑगस्ट 2015 ह्या दिसा भारतांतल्यान भायर सरिल्ली आनी त्याच भारतीय पासपोर्टाचो वापर करून 2 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा ती भारतांत परतली। पूण तिणें 2021 वर्सा 17 नोव्हेंबर 2021 ह्या दिसा दिल्लींतल्यान भारतांत प्रवेश केल्लो आनी 13 डिसेंबर 2021 ह्या दिसा रिटा मेनेझीसाच्या नांवान टुरिस्ट विजाच्या बळग्यार फटींगपणान मेळयल्ल्या पोर्तुगीज पासपोर्ट वापरून दिल्लींतल्यान भायर सरली। सुरवेक चवकशे वेळार तिणें आपल्या कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट ना अशें सांगून फक्त भारतीय पासपोर्ट आसा अशें सांगलें। मात भारतीय आनी पोर्तुगाल पासपोर्टाचेर आशिल्ल्या फोटो डेटा प्रमाण सारकेच दिसतात। प्रवाशा वांगडा तिचो घोव महेशकुमार रणछोडभाई पटेल आशिल्लो। 16 फेब्रुवारी 2023 ह्या दिसा SVPI पुलीस स्टेशनाचेर दिल्ल्या तुषाल मेनेझीस ह्या आदल्या प्रकरणांतय सारकेपण आसा। प्राथमीक चवकशेंत तिचे कडेन फटींगपणान मेळिल्लो फॉरेन पोर्तुगाल पासपोर्ट आशिल्ल्याचें दिसून आयलें आनी अशे तरेन तिका फुडलो तपास आनी कायदेशीर कारवाय करपा खातीर विमानतळ पुलीस स्टेशनांत दिली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।